आणि गोरवाचा घागरा, गोरवाचा घागरा आणि दुधाचा शिपरा, दुधाचा शिपरा आणि तलवारी गायली लोटी चंदनाची राम, तलवारी गायली लोटी चंदनाची. मानी रे गाणोबा सदना, मानी रे गाणोबा, मानी रे गाणोबा, गोपी रे मानोकानो, पुस्तक वाचिता पुण्यापुरवो सदना, वाचिता पुण्यापुरवो कागदाची पोटी, कागदाची पोटी, पोटी येईली रातोराती रोज सदना, येईली रातोराती. या गावात जे लोक असतात ते जिथे जिवे एक संस्कृती घेऊन, एक विचारधारा घेऊन गांवचे बऱ्या खातीर झगडपी अशे तरेचो लोक. कारण ह्या गांवाक एक जीव आसा, अस्तित्व आसा, ताची अस्मिताय आसा आनी ताची संस्कृताय आसा. ही संस्कृताय वाडीक लागपाकच जाय. म्हाका जाल्यार ताजो तशें जावपाकच जाय. ह्या गांवची सत्तरीची विशेषता हांणी जशें सांगलें आमचे म्हगेली साहित्यीक मित्र प्रवीण बांदेकरांनी सांगलें, ह्या गांवां येतकीच वेगळेंच सूख मेळटा. आमी गांवांतच रावता, हांव माजोड्डी गांवांत रावता. तो गांव एक वेगळे तरेचो. म्हज्याय गांवांत कितें तरी वैशिश्ट्य आसा, कितें तरी खाशेलेपण आसा, एक वेगळेपण आसा आनी तें प्रत्येक गांवाक आसता. ह्या गांवाचें वेगळेपण आसा. ह्या गांवांत तुमी जाणात, म्हाका दिसना की गोंयांत अजून मेरेन खंयच ग्रामीण साहित्य संमेलन जालां हाजे पयलीं जालां ना. हे पयलीं साहित्य संमेलन घडोवन हाडपाची प्रेरणा ह्या सत्तरींतल्या ह्या गांवांत कित्याक जाली? हाजें कांय फाटल्यान कारण आसा. कारण ह्या गांवांत जे लोक रावतात ते पुरोगामी विचाराचे लोक, एक प्रागतीक विचाराचे लोक. ही प्रागतीक विचाराची धारा आशिल्ल्यान ह्या गांवांत एक ग्रामीण साहित्य संमेलन घेवचें अशें दिसलें. आनी म्हाका जाल्यार दिसता ही जी आमी पेहल म्हणया हाका, ह्या हातूंत पयल्याच फावटी ह्या गांवांत हें साहित्य संमेलन घडोवन हाडलां. ग्रामीण साहित्य संमेलन खरें म्हळ्यार गोंयच्या प्रत्येक गांवांत हें घडोवन हाडपाक जाय. म्हाका दिशिल्लें एक काळार की जेन्ना हांव कोंकणी साहित्या बद्दल उलयतालो जाल्यार कोंकणी साहित्यान जेन्ना सुरवात केली तेन्ना पुंडरीक नायक, आमचे एन शिवदास हांगा बशिल्ले आसात, अशे लोक जे मुखार सरले जाणी ग्रामीण साहित्याक जन्म दिलो. पयले खेपे गोंयांत ग्रामीण साहित्य कोणें रचलें म्हजे यादींत तरी, हांव म्हणना फाटली शतकांत वचना हांव, हाजे पयलीं सुकटणकारांनी ग्रामीण कथा दिल्ली, प्रादेशीक कथा दिवपी पयलो गोंयकार मराठीत अशें म्हणटाले. पूण हांव तर म्हणटा की गोंयांत पयलीं ग्रामीण साहित्य दिलें तें पुंडलीक नायक, एन शिवदास ह्या लोकांनी. म्हाका दिशिल्लें पयलीं ग्रामीण साहित्य संमेलन हें फोंड्याच्या खंयच्या तरी गांवांत जातलें म्हणून. पूण तें हांगा सत्तरींतल्या गांवांत घडलें. हांव सत्तरीच्या लोकांक परबी भेटयतां, ताजें अभिनंदन करतां, ताजें कौतूक करतां, कित्याक तांणी एक विचाराक चालना दिल्या. जालो एक याद धरात, फाल्यां सत्तरीचो विकास जालो म्हणजे सत्तरींत बरे रस्ते जाले, बरे पूल आयले, बऱ्यो बिल्डिंगो जाल्यो. हो विकास न्ही, होय विकासच. पूण हें सिविलायझेशन वाडटा, पूण आमची कल्चर वाडटा अशें समजनाकात. सिविलायझेशन आनी कल्चर हातूंत फरक आसा. आमकां ही जी प्रगती आसा, ह्यो जो उदरगत आसा ती जावपाची गरज आसाच. विकासच तो, पूण खरो विकास खंयचो जो महाराष्ट्रांतल्या गांवांनी फुलेंच्या विचारांनी घडोवन हाडलो, आंबेडकरांच्या विचारांनी घडोवन हाडलो, महात्मा गांधींच्या विचारांनी ज्या विचार लोकांच्या मनाचेर प्रभाव घालो, तो तातूंतल्यान जे विचार वयर सरले तो गांवचो विकास. गांवचो विकास जातलो जाल्यार गांवांतल्या लोकांच्या विचारांक दिशा दिवपाचें काम ग्रामीण साहित्यान करपाची गरज आसा. सत्तरींत हें काम चालू आसा, अजून म्हाका अभिमान आसा. जेन्ना मडगांवांत पयली सामाजीक परिशद
घडवून हाडली आमी. एक समता आंदोलनच चलयलें आनी एक सामाजीक परिशद घडोवन हाडली. त्या काळार म्हाका दिशिल्लें सुदैवान गोंयांत व्हडले जातीभेद आमी कोण माननात. हो म्हजो विचार आशिल्लो. म्हाका खबर नाशिल्लें कितें चल्लें तें. म्हाका दिशिल्लें हांगा भेदाभेद नात, अस्पृश्यता ना, हांगा गरिबी ना, दरिद्र ना. कित्याक हांव माजोड्डे गांवांत रावता जंय चडशे लोक तारवार आसतात, फॉरेनाक गेल्ले असतात, भायल्यान पयसो धाडटात आनी गांवची उदरगत जाता. गांवूच तो. पूण म्हाका कल्पना नाशिल्ली अशे तरेचे गांव आसतात म्हणून. ज्या संमेलनाक दादू मांद्रेकर आयलो, ज्या संमेलनाक सत्तरींतले आनी पेडणेचे अशे सामाजीक चळवळींतले वांटेकार जाले, तेन्ना म्हजी दोळे उक्ती जाले की आमचे गोंयांतय अशे समाज आसात जांकां शिक्षण मेळना, जांकां शेतांनी मरसर काम करचें पडटा. म्हाका दिसलें वेठ बिगारी म्हणटा ती भारतांत हेर कडेन चलता, गोंयांत बी ना तसलें. पूण गोंयांत ती चलताली. आतां चलता जाल्यार खबर ना म्हाका. पूण म्हाका दोळे धांपून रावपाचें ना. अशे तरेची ग्रामीण संमेलनां, साहित्य संमेलनां जेन्ना गांवांनी जातलीं तेन्ना लोकांचे दोळे उक्ती जातले. तेन्ना लोकांचे दोळे उक्ती जातले. लोकांक कितें चल्लां तें कळटलें, आपलें कितें चुकता तें कळटलें आनी तांचे विचार जे आसात ते प्रागतीक जावपाक पावतले, योग्य दिशेन चलपाक लागतले. आनी अशें जावचें ह्या खातीर आमकां अशे तरेची साहित्य संमेलनां, ग्रामीण साहित्य संमेलनां घडोवन हाडिल्लीं जाय. ग्रामीण साहित्य संमेलनां आतांच आनी बरो एक विचार सांगलो आमचे प्रवीण बांदेकर. उलयता उलोवन गेले. म्हाका म्हगेली इश्टाची याद जाली. एक पंजाबी कवी मित्र सुरजीत पातर. सुरजीत सिंग पातर हो एक व्हडलो कवी पंजाबी. ना तो पयलींच भायर पडलो. ताणें म्हणिल्लें बेजुबानो की जुबान है साहित्य. साहित्य कितें? जांकां जे मोने आसात, जे उपेक्षीत आसात, जे वंचीत आसात, तांकां कितें ताळो फुट्टलो, ते कितें आवाज काडटले अशें तुमकां दिसता? तांकां शक्ती आसता आनी कापासिदाद आसता सत्तेक विरोध करपाची? ना. ताका लागून तांकां आवाज ना. तांची उपेक्षा जाता, तांची वंचना जाता, पूण ते तोंड धांपून आसतात. ह्या लोकांचो आवाज म्हळ्यार साहित्य. बेजुबान की जुबान हें साहित्य. ह्या गांवांतल्या लोकांच्या उपेक्षेक, ह्या गांवांतल्या लोकांच्या त्रासांक, कश्टांक जर वाचा फोडटले जाल्यार साहित्याची गरज आसा आनी ते ग्रामीण साहित्याची गरज आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.